महिला डिजिटल सशक्तीकरण या कार्यक्रमात व्यासपीठावर उपस्थित आमचे टुरिझम डायरेक्टर बाब केदार नाईक, आमचं आयटीचं डायरेक्टर बाब कबीर शिरगांवकर, एमडी गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो बाब कुलदीप आरोलकर, तशेंच आमची एअर बीएनबीची आमी सदां तिका म्हणटा सुपरस्टार म्हणटा ती बाय अस्मिता जोशी, तसोच आमचो सेवाचो बाब राहुल, हांगा जमिल्ले आयचे सत्कार मूर्ती उपस्थित आमचे बाय आरती बांदोडकार, तशेंच राधिका बाबी, तशेंच उपस्थित हांगा सगळे आमची महिला वर्ग, पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सीएसीज, व्हीएलईज, भाव आणि भयणीनो, आयचो दीस जेन्ना तुमकां सगळ्यांक कळोवणी जाली, सगळ्यांक उमेदूय आयल्या आसतले आनी एक प्रश्नूय पडला आसतलो, ह्या नवे बाय कितें हाडला काय गोंयच्या सरकारान काय. विकसित भारत घडयतले हे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन ऑलरेडी अनाउन्स करून जालें की 2047 विकसित भारत घडयतले. विकसित भारताचेर 4 खांब्याचेर घडोवया हे तांणी उलो मारलो. एक युवा शक्ती, एक महिला शक्ती, एक कृषी आणि चौथो गरीब कल्याण. या 4 खांब्याचेर समज करतले जाल्यार आमी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान विकसित गोंय 2037 पर्यंत करतले म्हणून उलो मारलो. आणि हे आव्हान जेन्ना केलें जाल्यार ते उलो जेन्ना मारता तातूंत आमकां एक आमच्या खात्यांतल्यान जी समज जमता जाल्यार आमी कितें करूंक शकता हाचेर विचार करपाची गरज आसा. अंत्योदय प्रमाणे लास्ट मनशा पर्यंत जो पर्यंत त्या डिपार्टमेंटाचो ताचो फायदो जायना जाल्यार आमी विकसीत जावंक शकना. आणि विकसीत जातले जाल्यार ग्रामीण भागांपर्यंत लास्ट मनशा पर्यंत आमी पावचो पडटलो. हो हेतू धरून आमी वेगळे वेगळे विचार काडले. तातूंतल्यान 2 गजाल्यो तकलेन आयल्यो की पर्यटन गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूब इम्पॉर्टंट आसा. आमची आज महिला वर्ग आसा ती बार्देस तालुका म्हणजे कोस्टल बेल्टांतल्यान ग्रामीण भाग पर्यंत सगळी महिला हांगा उपस्थित आसा. ग्रामीण भागाच्या महिलांक चड पर्यटन व्हडलो लागींच्यान पळोवपाची संदी मेळूना जशें कोस्टल बेल्टाच्या महिलांक मेळ्ळा. कोस्टल बेल्टाच्या महिलांक खुबशे आदार मेळटा, खुबसो विचार करपाक मेळटा, खुबशे नवे संदी घेवपाक मेळटा. आनी हे आमी हालींच्या हालीं आरडीए तर्फे जावं, राधिका बाबी जावं, ते सेल्फ हेल्प ग्रुप जावं, आपापल्या वाठारांतल्यान एक कामाची सुरवात करपाक लागल्या ताचो आमकां अभिमानूय आसा. हांव पयलींच्यान राजकारणांत येवच्या पयलींच्यान म्हजे एकूच हेतू आनी एकूच विचार की महिला म्हणटा ती घरचो कोणो. महिला घट आसली जाल्यार सगळें घट. महिला घट करप हें आमचें कर्तव्य, काम न्ही, कर्तव्य आसा. आनी ताच्या खातीर जेन्ना महिलाक समज घटसाण दितले आनी सशक्तीकरण खऱ्या अर्थान हाडटले जाल्यार तिका पयलीं फुडें काडची पडटली. म्हणून आमच्या स्वता परवरी अशी महिला आशिल्ली पयलीं 2008-9 जेन्ना आमी सुरवात केली की तिका उबो रावन स्टेजीर यो म्हणल्यार कडकडटाली, मायक धरपाचें सोडून दी. आज ती महिला स्वता येवन कंपेरिंग करतात, प्रोग्राम्स करतात, स्वता सशक्तीकरणाचे उदाहरण दितात. आणि आमकां एक अभिमान दिसता की एक लास्ट 10-15 वर्सांन आमची महिला खंय ना जाल्यार खंय फुडें सरपाक लागली. मनीस, दादलो मनीस सारको ना जालो घराक व्हडलो फरक पडना. महिला सारकी ना जाली जाल्यार त्रास जाता. घरान महिला ना जाल्यार घर चलना. आनी ताच्या खातीर कितलेशेच विचार करून एक म्हणल्यार तुमकां सशक्तीकरण करता आसतना तुमकां समज स्वता समजून घेवपाक जाय की तुमी लिडर, तुमी बेटीत न्हय, तुमी घराची कॅप्टन. नांवाक आमी कॅप्टन असतात, खरी आवाज तुमीच दिता, आमी फक्त काम करतात, आमी प्लेयर जाय. भायर मनशाक दिश्टी पडटा की आमी कॅप्टन म्हणून, पूण खरी तुमी सांगता तेंच जाता की ना. ताच्या खातीर तुमकां सशक्तीकरण करप हे येवजण घेवन आमी फुडें सरले. टॅक्नॉलॉजी अशी जाल्या की इतली फास्ट वता की थोड्या आज तरुण पिढीक जी आसा 18 वर्सां, 19-20 वर्सां तांकां सहज कळपाक लागता. 25-30 वर्सां ताच्या वयर महिला जाली, जशी टॅक्नॉलॉजीचे उलोवंक लागता तेन्ना एकदां महिला फाट घेता, म्हणटा आपल्याक कळना, आपल्याक फक्त तांबडो आनी 5वो बटन कळटा आनी कितें मातशें व्हॉट्सएप कळटा, एक SMS धाडपाक कळटा, बाकीचें कांय विचारनाका आनी आपूण कांय करचें ना. हांव म्हणटा कित्याक करपाचें ना, करपाक जाय. आज आमी महिला फुडें सरतली टॅक्नॉलॉजीच्या वापरा शिवाय कांयच जावंक शकना. आनी टॅक्नॉलॉजी वापरतले जाल्यार फाल्यां तूं स्वता लिडर, वेवसाय करतली, स्वता आपले प्रोडक्ट. आज तुमी अमेझॉन म्हण आयकलां, तुम्ही स्वतः अमेझॉन जाऊ शकता, स्वतःचा प्रोडक्ट घरात केल्लो स्वतः इंटरनेटा वयल्यान विकूंक शकता.
कितल्योश्योच गोष्टी जावंक शकता, पण ताच्या खातीर डिजिटल सशक्तीकरण करपाची गरज आसता. आज आपलो भुरगो टेक्नॉलॉजी शिकता खरो, पूण तो कितें करता तें म्हाका कळना. म्हणून तो कितें म्हणटा, आपल्याक आयलो घरान की आपूण म्हणटा कितें करता, स्कायप करता आनी कितें डिजिटल करता, आनी त्या आवयक एकदां फाटीं रावन फक्त पळोवचें पडटा ही आनी कितें नवें घेवन आयला कारण चलो आपल्याला चली आपले काम. तो गॅप आमकां कमी करपाक जाय. त्या महिला, ती आवय आसूं, भयण आसूं, सून आसूं, आजी आसूं, तिका तितलेंच कॉन्फिडन्स आसपाक जाय जशें आयच्या युवकाक आसा की आपूण खंयच फाटीं ना. आनी पूर्ण देशान आमची महिला खूब फुडें आसा शिक्षणांतल्या हातूंतल्यान, जातूंतल्यान आमी जशी मुख्यमंत्र्यान अनाउन्स केलें 100% डिजिटल लिटरेट, जाल्यार 100% टेक्नॉलॉजी लिटरेट करपाची आमकां सशक्तीकरण करतली. जाल्यार आमकां, म्हाका दिसता तुमकां आज आव्हान करता की तुमी जशी लिडर आसा, आमी त्या त्या गांवांनी त्या त्या जाग्यांचेर वचून हे विचार मांडचे पडटले आनी स्वता आमी हे शिकून घेवचे पडटले. आता महिला डिजिटल सशक्तीकरण हे विचार करून आमी स्कीम काढली, जातूंतल्यान गांवांनी वचून महिला 18 वर्सांच्या वयर जी ग्रामीण भागान आसूं नाल्यार बाकी कडेन आसुनी, जातूंतल्यान आमी ही कोर्सीस चालू करतात. हे कोर्सीस चालू करता आसतना एखादी आज भाजीवालो युपीआयचेर आसा, तुमी पळयला तें खंय तरी जगान जायना. खंय वस्तू भाजीवालो, फ्रूटवालो, युपीआय हे सगळे नवे नवी यंत्रणा सुरू जाली. आपलो QR कोड घे, घाल, तातूंत आपल्या अकाउंटांतल्यान ट्रान्सफर कर, सगळ्यांचे अकाउंट, सगळ्यांचे हे चालू जाले. आनी तेन्ना आमी आपलो सगळ्यात बरी अकाउंट सांबाळपी आसता जाल्यार महिलाच आसता. शेवटी रुपयाचो अकाउंट समज घरचो दवरता जाल्यार महिला आसता. दादल्या मनशाक एकदां खबरच नासता पयशे खंय गेले आनी खंय घाले, आनी एकदां तोच विसरता, आपले कोणाक दिल्ले आनी ते दिवपाचो तें विसरता, महिला विसरता. आनी ताच्या खातीर तिका घटसाण दिवची म्हणून महिला डिजिटल सशक्तीकरण सुरवात करपाचो आमी हे केलें. पयर कॅबिनेटान पास केली, स्कीम काडली. आतां कबीर त्या स्किमी बाबतींत तुमकां हातून सांगतलो. तो स्कीम ताई पूर्ण समजून घेयात की आयचो दीस आसा तो तुमचो दीस आसा. आमी विमेन्स डे म्हणून सेलिब्रेट करपाक येवना. आज करपाक आयले की तुमी स्वता हाजो ह्या पूर्ण दिसाचो लाभ कसो घेता, या पूर्ण दिसाचो लाभ घेवन तुमी स्वताच्या जिवनात कसो फायदो करता, स्वताक कसो फायदो करता, हे विचार करपाक तुमकां आज आपयल्ले आसा. जातूंतल्यान आज जेन्ना ग्रामीण भागान आमी वतली जाल्यार शिकता आसतना व्हडली एजन्सी घालूना. आमची CSE, VLE, विलेज लेवल एंटरप्रिनर, ती बायल मनीस आसूं नाल्यार दादलो मनीस आसूं, ताका आमी हें काम दिल्लें आसा की ताका थोडो जोड मेळटली. तुमीय शिकतली, तुमकांय जाय जाल्यार फाल्यां VLE जावंक शकतात. तुमकां एक चान्स मेळटा तातूंत टेक्नॉलॉजी शिकपाक. आनी आज टेक्नॉलॉजी फुडें वता, कोण AI म्हणटा, कोण VR म्हणटा, एक ML म्हणटा, आमी ते सगळे सोडून दिवया. आमी फक्त जे शिकूंक येतात ते शिकून घेतले. ग्रामीण भागात लास्ट मनीस पर्यंत आपल्या गांवांतलो, आपल्या वाड्यांतलो शिकूंक जाय, ही जबाबदारी म्हाका दिसता आमी आज सगळ्यांनी हांगा घेवची पडटली. अशें न्ही की हांव शिकलो, हांव शिकली, कुशीकची सून शिकुना पूण हांव मातशें हांसतली अशें जावंक जायना. तिका शिकून तिका बरोबर घेवन आपूण हांसतली, वाड्याक घट करतली आनी घटसाण दितली, ह्या विचारान आमी वचपाक जाय. ताच्या खातीर महिला डिजिटल सशक्तीकरण ही स्कीम हाडिल्ली आसा. दुसरी आसा आमची होमस्टे. आईचो आनी आमच्या आज्या दोग जाणांचो आमी आज सत्कार केलो फक्त वळख करून दाखोवपाक की होमस्टे स्कीम नासतनाय चलोवपाची धाडसाण दाखोवपी गांवांतली, ग्रामीण भागातली आई आज हांगा जी उबी आसा, जिचो सत्कार केला, ती एक इन्स्पिरेशन, एक प्रेरणा तुमकां जावन येवपाक जाय की जी महिला तांबडी सुर्ला सारकेल्या गांवांत रावन समज होमस्टे फुडें व्हरपाक विचार करूंक शकता जाल्यार आमी बाकी कित्याक करूंक शकना काय म्हणून. होमस्टे म्हणटा ते एक साधन. होमस्टे म्हणटा ते तुमी परत म्हणटली महिला कित्याक काय म्हणून. होमस्टेचो विचार आयला ना मुख्यमंत्र्या कडेन उलयले, एकूच आशिल्ले विमेन एम्पावरमेंट हो शब्द आमी सगळे कडेन आयकून येतात. विमेन एम्पावरमेंट म्हणजे कितें, तुमकां शक्ती दिवपाची, तुमकां सशक्तीकरण करपाचें हें आमचें काम आसता, हें कर्तव्य आसता. आनी ताच्या खातीर जेन्ना होमस्टे आनी बेड ब्रेकफास्ट स्कीम काडली, पयलीं आयिल्ली स्कीम, पूण कितें आयिल्ली की तुमी पयले पयशे घाला, मागीर तुमी लोन घेया आनी मागीर तुमकां आमी पयशे दितले. खूब जाणांनी महिलांनी सांगलें आमी समज पयशे पयले घालतले आशिल्ले जाल्यार तुमची गरज कित्याक आशिल्ली हो आमकां प्रश्न विचारलो. आमी विचार केलो खंय चुकता ती चूक मागून घेवपाक काय प्रॉब्लेम ना. एकदां तोंडां आमची दिसता, फाटल्यान कोण फायनान्स डिपार्टमेंटाची पेनां चलयता ते तुमकां खबर नासता. तांणी म्हणलें तांकां अशें कित्याक दिवपाक जाय, आमी तांकां लोन दिवया. आनी आमी पयलींच्यान सांगता लोन चलचो ना, कित्याक आमच्या महिलांक ग्रांट दिवपाचो
तांकां स्वता कितें आसा तें करूनी आनी सुरवात जावनी म्हणून मुख्यमंत्र्याक ते पटले आनी मुख्यमंत्र्यान ते डायरेक्शन दिलें की चेंज करा. जातूंतल्यान तो आज 100 महिला होमस्टेची करतली ज्याचे घरान 1 ते 6 रूम आसा. भाड्याक घर दिल्ले न्हय, स्वता घर चलयता आसतना तातूंत तुमचे रूम तुम्ही स्वता भाड्याक न्ही तुम्ही व्यवसाय करतली जाल्यार त्या घराक 100 घरां डायरेक्टर आनी ताची टीम सिलेक्ट जी करतली त्या एक घराक 2 लाखाचो ग्रांट मेळटलो. ज्या 2 लाखान तुम्ही कितें बाबा आपलो कितें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट घेवपाक जाय, बाथरूम सारकी करपाक जाय आनी फ्रीज घेवपाक जाय आनी टीव्ही घालपाक जाय, रूमाचे इंटेरियर करपाक जाय, कार्पेंट्री करपाक जाय, कितें करपाक जाय ते तुम्ही डिसिजन घेवपाचें आनी 2 लाख पर्यंत खर्च सरकार ताजो तुमकां दितलो. हे ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान तुमकां आज घोशणा करता आसतना म्हाका खूब आनंद जाता. हातूंत टॅक्स ना जाल्यार ताळयो मारात. तुमकां दिल्ले आसतना सुद्दां तुम्ही हे घेवपाक जाय की हाजो फायदो आमी मॅक्झिमम कशी करून घेतली काय म्हणून. आता एक म्हणल्यार होमस्टे तयार करप आनी होमस्टे आमी काणकोणच्यान बिचोले पेडणे पर्यंत ग्रामीण भागांत दिल्लो आसा. ग्रामीण भागांत कित्याक दिला, कित्याक कोस्टल लायनीन ऑलरेडी खुबशे होमस्टे, गेस्ट हाऊसेस, हॉटेलां सगळें आसा, ऑटोमॅटीक चलता. ग्रामीण भाग जेन्ना आमी गोवा बियॉन्ड बीचीस सुरू केले, दुसऱ्या वाटेन आमी एकादश तीर्थ 11 देवळां 100 वर्सांची ती सुरवात केली. जातूंतल्यान आज लोक 11 देवळां ज्यांचे आमचो इतिहास 100 वर्सां वयर आसा तो केन्ना हार्डली कोणाक खबर नाशिल्लो. अशी खुबशीं देवळां आसा पूण आमी 11 सुरवात केली. सदांच आमी सन, सेंट, सी 2 देवळां 2 चर्ची पयले की गोंय जालें. गोंयचे एक्चुअली खरें सुंदरकाय जी आसा ती सगळी सुंदरताय आसा गांवांनी. आणि गांवपण समज लोकांनी पळयलें तेन्नाच आमचो संस्कृती कितें, आमचें खाण जेवण कितें हें सगळें कळपाक जाय जाल्यार गांवांत वतले जाल्यार गांवांत रावपाची वेवस्था तशी ना. ताज्या खातीर होमस्टेच्या हातूंतल्यान स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आमी ही सुरवात करतात. त्या सुरवातीक तुमकां परत आदार दिवपाक म्हाका दिसता बाय अस्मिता सकाळी ते दिल्लीच्यान बॉम्बे, बॉम्बेच्यान गोंया सकाळी 2 पावलां फक्त तुमच्या खातीर. एक महिला कितें करूंक शकता आनी धाडसान दाखोवंक शकता ती हांगाच बशिल्ली आसा. तिने आज पर्यंत लास्ट 2 वर्सां आमच्या बरोबर लागींच्यान काम करून होमस्टे पॉलिसीक जावं बाकीच्या कडेन जावं खुबसो आमकां मदत केल्ली आसा. तांचें काम आसा 2, OTA म्हणजे ऑनलायन ट्रॅव्हल एकोमोडेशन. म्हणजे तुजें घर तूं म्हणटली आपूण होमस्टे करतली, घेवपी कोणाक कळटलें काय म्हणून. भायल्या मनशाक कशें कळटलें की तांबडी सुर्ला आईच्या घरान वचून आपल्याक रावपाक जाय, ही वेवस्था गोंयांत आसा हें कशें कळटलें. तें करपा खातीर Airbnb सारकेले हे प्लॅटफॉर्म जाय पडटात. त्या प्लॅटफॉर्माचेर ती तुमकां आनी एक सुविधा तयार करता की ती तुमकां स्किलिंग करता. म्हणजे जेन्ना टुरिस्ट येता तो पर्यटक इंटरनॅशनल आसूंक शकता, तो पर्यटक डॉमेस्टीक आसूंक शकता. त्या पर्यटकाक सुविधा दिता आसतना मिनिमम रूम कसो आसचो, तुवें कितें करपाक जाय, कशें करप ह्या विचारान आमी Airbnb ऑनबोर्ड केल्ले आसा. आनी लास्ट 2 वर्सांक ती खूब लागींच्यान डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझमा कडेन काम करता, बरें काम करतात. आनी ताज्या खातीर आज फुडें वता आसतना सुद्दां आज सकाळीं ते ऑलरेडी उलयलां आसतलें पूण हे फुडें वता आसतना होमस्टे बरोबर ती लागींच्यान काम करून तुमकां जाय तो सपोर्टूय दितले. IT डिपार्टमेंट जाय थंय वायफाय घालपाक जाय थंय वायफायची सुविधा दितले. आमी मानतात की समज महिला वर्ग हांगा होमस्टेच्या माध्यमांतल्यान 100 रुपया समज जोडले, 100 म्हणजे तशें म्हणना हांव, म्हणजे एक्झाम्पल दिता तुका, 100 रुपया जोडले जाल्यार ताच्या भोंवतणी जे गांवांत आसता सेल्फ हेल्प ग्रुपचे मसाले आसता, हँडीक्राफ्ट आयटम आसता बाकीचो, तो पर्यटकाक दाखोवपाक हीच महिला आसता ह्या घरांतली. आनी जवळ जवळ समज 100,000 रुपया मोडले जाल्यार 3 ते 4,000 रुपया त्या गांवांत त्या लोकल कम्युनिटी भितर भोंवतात. तांकां लोकांक ते स्पेंड करतात. आनी ताज्या खातीर लास्ट मनीस पर्यंत आमी इन्क्लुझिव्ह म्हणटा लास्ट मनशाक पर्यंत पावपाक पर्यटन खात्या तर्फे हो ल्हानसो इनिशिएटिव्ह सशक्तीकरण करता आसतनाच, होमस्टे करता आसतना, टुरिझम करता आसतनाच तुमकां पर्यटन खातें आनी IT खातें मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां म्हणून तुमकां सांगता की जाय तो तुमकां सपोर्ट मेळपाक, ह्या आदार दिवपाक आमी उबे आसात. तुमी समज स्वताक लिडर मानतात जाल्यार बरें आसा, नाल्यार आयच्यान म्हाका दिसता तुमी लिडर मानपाची स्वताक गरज आसा. आयचो दीस आसा तुमकां शिकपाक, स्वताक एकामेका कडेन कनेक्ट करपाक आनी आपली स्कील कितें ही समजून घेवपाक. घरांतली आपले खाण जेवण
खंयच्याच हॉटेलाचे मॅच जावंक शकना. जाता तुमचे मसाले भायल्या हॉटेलांनी मेळटा. आईक सांगला हांवें तांबडी सुर्ला च्या पिवंक येता दितली मी एका म्हणून, तूं पयलो यो म्हणटाली, तुका सांगला येता म्हणून. पूण सांगपाचो म्हणल्यार आमकां स्वता गोंयकार जावन आमकां स्वताच वेगळे वेगळे उत्तर गोंयच्यान दक्षिण गोंयांत गेलो मसाल्याचे तयार करपाचे. तेच गोंयची कडी, तेच गोंयचें हुमण, तेच नुस्तें, पूण करपाचें प्रिपरेशन वेगळें वेगळें आसता. आनी आमचे गोंयचे प्रिपरेशन आनी गोंयचें जेवण खावपाक स्पेशली नुस्तें जगाचे आज लोक भुरगे जावं जाणटे जावं मुद्दम येता लोकांचे आमचे टेस्ट करपाक. तोच समज तुमचो कलिनरी म्हणजे जेवण खाणाच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही आनी एडिशनल पयशे जोडूंक शकतात जाल्यार तुम्ही स्वताचो व्यवसाय स्वताच्या घरान रावन तुम्ही स्वता बांदून घेतात हे सांगपाक खंयच कमी पडूंक शकना आमी. आनी ताच्या खातीर तुम्ही आमी कलिनरी कॅपिटल म्हणजे आमी गोंयचे फूड कॅपिटल जावंक शकता देशाचे अशें आमी उलो मारतात. पूण ते करतले सातत्यान जाल्यार तुमच्या शिवाय ते जावंक शकना. कित्याक तुम्ही मेन एम्बेसेडर जी फुडें करूंक शकतात जे नांव खाण जेवण जावं तातूंतल्यान त्या माध्यमांतल्यान त्या पर्यटकांक आमी ओडूंक शकतात. हे करतले जाल्यार तुम्ही पयले स्वता सशक्तीकरण जावची पडटली. भितर सरना फुडें एक सेशन सकाळी जाल्लें तर राधिका बाबी आयल्यान ओडून नाल्यार सगळे तुम्ही नाल्यार ग्रामीण भागांतूच घेतला आमचें कितें काय म्हणून. म्हणजे हेवटेन कितें सगळें थंय जाल्यार आमकां कितें काय म्हणून. मग तिका सांगलें हांवें ग्रामीण भागाच्यान सुरवात करया. हेवटेनूय आमी एअरबीएनबी जावं बाकी कडेन स्कीम घेवन येतले जातूंतल्यान गेस्ट हाऊस म्हणजे स्वता महिला चलोवपी जी आसतली तिकाच स्कीम मेळटली. हेवटेंतल्या हातूंतल्यान ती स्कीम आमी काडटले जातूंतल्यान तांकां दिश्टी पडपा जायना ग्रामीण भागांत राविल्लो की तांकां सगळें मेळ्ळां आमकां खंय दवरली काय म्हणून. सगळ्यांक एकमेव तरेन पळोवप, तांकां जाय ते साधन सुविधा दिवप आनी खऱ्या अर्थान पूर्ण गोंयची महिला युवा जावं नाल्यार आमची आई जावं भयण जावं सून जावं कोणूय जावं ताका जाय तो आमी खामो कशें रावन तुमकां सपोर्ट दिवप. हे आमी सुरवात जी केल्ली आसा ताचो मॅक्झिमम फायदो तुमी आज घेतली अशी आशा बाळगिता. आयच्या दिसाक म्हाका दिसता आज सकाळी बेड ब्रेकफास्ट होमस्टेचेर उलोवप जालां. आतां महिला डिजिटल सशक्तीकरण जे बाब कबीरान सांगलां ताजेर उलोवप जातलें. पूर्ण फायदो घेयात. कितें प्रश्न कळना जाल्यार प्रश्न विचारात. आयच्या दिसाक थोड्याच लोकांक आपयल्ले गोवा पंचायत महिला अभियान बाय आरती तशेंच राधिका बाबी आनी लागींच्यानूच कोण आसा तांकां आनी ग्रामीण भागांतले हांकां जी होमस्टे आसा आनी VLA CSAक आपयल्ले की तुमच्या भितर नेटवर्किंग जावनी म्हणून. हे गांवांनी वचूनय परत तांचे अशेच सेशन्स गांवांनी जातले जातूंतल्यान पंचायत लेवलाचेर जे प्रोग्राम्स अवेरनेसाचे जातले त्या माध्यमांतल्यान त्या ग्रामीण भागाच्या लोकांकूय मॅक्झिमम फायदो मेळचो असो उलो मारता. आयच्या दिसाक तुम्ही स्वता जे तुमचे स्किल आसा जे घरा पुरते आसा ते घरांतल्यान भायर करून जगाक दाखयतले. गोंयचें नांव वयर काडटली आनी तुमी खरी अर्थान जे पर्यटनाची एम्बेसेडर आसा ते खऱ्या अर्थान पर्यटन फुडें व्हरता आसतना तुमचो सगळ्यांचो सहभाग आसतलो असो आशा बाळगिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयतात. देव बरें करूं. जय हिंद जय गोंयकार. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.